सॅपलिंग्स डिस्ट्रीब्युशन करता. आमच्या सरपंचान सांगला त्या प्रमाणे झाडां लायली म्हणून न्हू, तेंचो देखभाल करूंक जाय. आमकां आतां हे आंबे नाजाल्यार कसलेय फ्रूट व्हडल्या झाडाचे मेळटा, कित्याक आमच्या आज्यांक जाणट्यांनी ते लावून तेजी परवरीश केल्ली आनी तेका लागून तेंचे घामाचो फळ म्हणटा ते आमी खातात. आतां आमच्या भुरग्याच्या भुरग्याक अहेच ही सृश्टी मदर अर्थ आमची धर्तरी क्लीन आनी ग्रीन दवरतलो जाल्यार आमचो हितून हार्ट पोत लावंक जाय. तेका लागून आयज जी झाडां कोकोनट सॅपलिंग कितलेच सॅपलिंग आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट साकून मेवल्ली आहा आनी आमच्या पंचायतीक बायोडायवर्सिटी बोर्डान साकून दिल्ले आहा. झाड म्हटल्यार व्हडले झाड ते फोटो दिता, सावळी दिता आनी एनवायरमेंटाक खूब बरें करता. आनी सगळ्यांनी प्रत्येक झाड हे व्हरता तेची कॅर घेवन रावचें. आनी तेच्या बरोबर स्पेशली हांवें ह्या वर्सा धरयला की मेन म्हटल्यार वॉर्ड एंड पीपल रावपाचो म्हणून म्हाज्या वाड्यार सर्वे नंबर 31-32 कित्याक थंयसून तो मोर ऑक्सिजन जनरेट जाता. जेन्ना कोवीड टायमार आमकां इतको त्रास जालो, ऑक्सिजन मशिनां हाडची पडली, सिलिंडर हाडचे पडले आनी फुडें कांय शकना. आमी जर आतां अशें बरें करीत तर आमचे फुडें भुरग्यांक हे जिवीत बरें आसतलें. आनी हांगा तुमी सगळे